दिवचले वेदांता मायनीवेल्यान सारमनस जेटी मेरेन मिनाची येरादारी चालू आसा। मात येरादारी करतना खण खात्याच्या मार्गदर्शक तत्वांचे पालन जायना। येरादारी करतना मीन रस्त्याचेर पडटा, देखून सारमनस रस्त्याची धूल पातळटा। उदक मारतकीच रस्त्याचेर चिखलाची दलदल निर्माण जाता, ताका लागून लोकांक बरेच त्रास सोंसचे पडटा। मिनाचे येरादारी विशीं नाराज आशिल्ले सारमनस वाठारांतले लोक मंगळारा रस्त्याचेर देवले। वेदांताच्या सारमनस जेटी कडेन रस्त्याचेर लोकांनी मिनाची येरादारी करपी कांय ट्रक आडायले। लोकां वांगडा पिळगांवची सरपंच आनी कांय पंच वांगडी हजर आशिल्ले, देखून बुधवाराय लोकांचें आंदोलन चालू आसा। आता एक महिना जायत येयलो ग्रामसभेत सगळ्या ग्रामस्थांचो इश्यू आसलो की एसीपी सारकी टायम ते पाळिना म्हणून। आयज हांव तुमकां इतलें सांगूंक सोदता, ही तेंची आतां तिसरी फावट। म्हाका 6 जावन 19 मिनटांनी फोन येयलो की हांगासर ट्रक चालू आसा तेन्ना सगळो रेबो जाला म्हणून। जेन्ना हांगासर हांव पावलें तेन्ना पळयत जाल्यार परत रेबो जाला। हांगा लोकांक चलपाची परिस्थिती ना। दुसरी गोश्ट म्हटल्यार हांगासर तेकोन घरां आसा पळय न्हू, ह्या धुल्लाक लागून रेब्याक लागून तांकां अन्न सुद्दां खावपाची परिस्थिती ना। म्हाका अशें दिसतालें की प्रत्येक फावटी हांवेनूच कित्याक वचपाक जाय अशें म्हाका दिसतालें, पूण ह्या लोकांक पळोवन आयज म्हाका खरेंच दिसता सगळ्यांनी आयज हांगासर एकी कडेन रावून ह्या गांवाचो विचार करपाची गरज आसा। कित्याक तेंच्यांनी जे कितें चलयलां पळय न्हू, जे आमच्या पोटाक लागून तर तेजें अजिबात चलोवंक ना। हे तेंच्यांनी जे भायले हे सगळे आतां बिहारी म्हणून नाका खंयचे खंयचे कामाक सगळे भायले लोक आसा हांगासर। आमच्या गांवच्या भुरग्यांक हांगासर काम ना, आनी काम आसलें जाल्यार हांगा रोडार धुवपाचें तांकां काम आसा। म्हणून हांव इतलेंच आतां तुमकां सगळ्यांक सांगूंक सोदता की जर तुमकां दिसता न्हू ह्यान फुडें अशें कितें जावंक जायना म्हणून कंपनीन आनी जे कोण आमकां बरे मागते कोण आसा तांकां बी सगळ्यांक सगळे जाण आतां पळयता आसतले न्हू कितें चल्लां हांगा तें। तुमकां सांगूंक सोदता हांव, ह्या गांवाचो आजून तरी तुमी विचार करा। जी आमची ल्हान ल्हान भुरगीं आसा ह्या गांवांत माणकुली जी रावता हांसता खेळटा, तेंचे अशें जिवाक असो धोको तुमी दिवंक नाका। ही जाणटी नेणटी आमची भायर भोंवता हांगा सगळीं, तांकां सुद्दां भायर सरपाची परिस्थिती ना रेब्याक लागून। तेन्ना तुमी कितें तरी हेजेर बेगीन आनी एक्शन घेवपाचें। परत परत आमकां अशें ट्रक तुमच्या हाडोवपाक आमकां आवडना। ही आयज वेदांता कंपनी हांगा चलता खरी 5 म्हयने जाले, कांयच एसओपी पाळी नासतना ते हांगा कामां करता। जी कामां तेंची हांगासर 6 उपरांत ट्रान्सपोर्ट मेन रोडार येवपाक बंद जावपाक जाय आसले, पूण आयज ते कांयच ते गोश्टीचेर लक्ष दवरूंक ना तेंच्यांनी। फक्त हांगा लोकांक भंय घालून आनी हें करून आपलें काम चालू केल्लेलें आसा। आयज आमची वेदांता वांगडा मिटींग जाल्ली जाल्यार तेंचे अधिकारी आयज आमकां सांगता की ह्या धुल्ल्याक लागून कसलीच रोगराई जायना म्हणून, तुमी कांयच भिवपाची गरज ना म्हणून। अशें हे जे लोक सांगता पळय तेन्ना आमी आतां कशें जगपाचें हे गांवांत। 3 जाणां गेले बिचोले जाल्यार ही परिस्थिती हांगा रेबो आसला सगळो, गाडी लोळटा। सकाळी परत आमी कामाक वयताना तशी गाडी घेवन आमकां कामाक घेवन वयची पडटा, लोळकी गाडी घेवन। आमी कित्याक त्रास सहन करपाचे, कसलो फायदो आसा? हांगा सगळे जे कॉन्ट्रॅक्टर आसा ते राजस्थानाचे आनीक खंयचे हाडून भरलेले आसा। तेंच्यान दाखोवचें हांव खंय आमचें आनी आमच्या लोकांक दिता सुद्दां जाल्यार ते रस्त्याची खंयची धुवपाची कामां आनीक कितें कामां ती बीन कांयच तेंचो हें ना। म्हणजे ट्रक कित्याक हाडयल्यात तुमी? ट्रक हाडयले टायमाच्या भायर येयले न्हू, ते तांकां सर्चचो टायम आसा न्हू, तांकां टायम घालून दिल्लो आसा एसीपीचेर की ट्रकां 6 उपरांत चलोवंक जायना म्हणून पब्लीक। गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत।